आम्ही कंटिन्युअसली इश्यूज रेज करता एज फार एज फायनान्शियल इरेग्युलरिटी जे मडगांव म्युनिसिपालिटी चलता ताजेर आम्ही कंटिन्युअसली आवाज उठयत आसा आणि विथ एविडन्स आरटीआयतलो हें घेवन इन्फॉर्मेशन घेवन आम्ही उगड्यार हाडटा आनी आमकां एक सरप्रायझींग दिसता की इतलेय फावटी जेन्ना ऑडिट जाता जाल्यार हे जे सगळे इश्यूज आहा ते ऑडिटा मुखार कितें येना काय म्हणून कित्याक कोण पनीश जाल्लो आमकां आजून पासून मेळना आनी टॅक्स पेयराचो पयसो पब्लीक एक्सचेकरा पयसो असोच मिसअप्रोप्रिएट करीत आसा सो आमी आतां जेन्ना ऑडिट चालू आसा सीएजीचें सो टीम येयल्ली आसा सीएजीची आनी आमी एक रिप्रेझेंटेशन केला मिस अनिता बालकृष्णा शी इज द प्रिन्सिपल अकाउंटंट जनरल ऑफ सीएजी इन गोवा ताका आमी एक रिप्रेझेंटेशन केला डिमांडिंग दॅट अ डिटेल्ड ऑडिट ऑफ ऑल द फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज इन द एट द मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे आमी डिमांड केल्लो आसा आतां आमी पॉयंट आउट केल्ले आहा मेन म्हणल्यार 9 इश्यूज पॉयंट आउट केल्ले आहा कित्याक जे पर्यंत हे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ते पर्यंत असले ऑडिट जावन कांयच फायदो ना कांयच उपयोगा पडना पयशांचो विबाड जावपाक जायत उरता